वास्को आयोसी ब्रिजा कडेन सकाळी जाल्ल्या एक्सिडेंटान एकलो भुरगो गेलो. ट्रकान स्कूटरीक धपको दिलो. गेला ताचें नांव रहीम दमानी. 17 वर्सांचो रावपी बायणा. ताचे बरोबर स्कूटरीचेर ताची आवय आशिल्ली. रहीम धपक्या सरशी पडलो आनी ताची तकली रस्त्याच्या सायडीक फुटपाथाक आपटली. आवयकूय बरोच माल लागला. दोगांय खंय दिवाळीची खरेदी करूंक वतालीं. ट्रक इसको बच्चे को हिट करके गया तो भीड़ लगी हुई थी। हम लोग बाइक से आ रहे थे बसकों से, देखा भीड़ है। एक लड़का किसी हालत में नहीं था, इसकी मतलब सांस भी तक मुश्किल चल रही थी। अब पता नहीं, फिर सीपीआर देने की कोशिश की, फिर इसको अर्जेंटली गाड़ी रोक के इसको लेके आए। क्या बोला हांव एक्चुअली सायडीसून येतालो म्हाजी गाडी घेवन कामा वयल्यान. हांव येताना आख्खे पब्लीक रावलेली फूल. हांवें पयलें कितें जालें, हांवें गाडी सायडीक लायली. वचून पळयत जाल्यार एक आवय रडटाली आनी भुरगो बी सकयल पडलेले आनी खूब जाणां रावन ताका कितें करताले म्हाकाय कळूंक ना. हांवें भुरग्याक पळयलें, भुरगो सारको हो जालेलो, कांय उलय बीन कांय नासलो. मागीर ताका खूब ट्राय केलें आमी, कांय जावंक ना. मागीर आतां आमी कितें केलें, गाडी बीन रावयली. एक गाडी येताली अल्टो, ताका रावयलें, ताका रिक्वेस्ट केलें, भुरग्याक गाडयेन घातलें आमी. कशें करून एमर्जन्सीन ताका हाडलें खंयचे बरें हॉस्पिटल सालगांवकार बरें म्हणटा सालगांवकार हाडलें आनी थिंगा लोक रावलेले म्हणटा ट्रकान मोकली म्हणटा फाटीं सुन्यो. आतां एक्झॅक्ट काय कितें तें खबर ना. आतां हॉस्पिटलान आतां डॉक्टर सगळे म्हणटा नो चान्सीस, एक्सपायर म्हणटा. घेऊया एक ब्रेक.